पहिली राव आवाज बारीक केला सायलेंट असतात सायलेंट करा मोबाईल सुरज किती आणि आयले गोवा जावर ते बॉल नमस्कार आणि सगळे पत्रकार मित्रां येवकार आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही खास एका कारणा खातीर घेतली आसा आणि ते म्हणजे पयर सावित्री कवळेकर हांची जी प्रचार सभा झाली आणि त्या प्रचार सभेच्या नंतर आणि प्रचार सभेच्या दरम्यान जे माचेचेर व्यासपीठाचेर ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे मतदार आणि सुभाष फळदेसाय किंवा आमचे मंडळाच्या जनरल सेक्रेटरी किंवा बाकीच्या पदाधिकाऱ्यांचेर बिनबुडाचे अत्यंत खालच्या पातळीचेर केल्ले आरोपांक प्रत्युत्तर दिवपा खातीर तशेंच सांगेच्या जनते कडेन ज्या प्रकारे वो वार्तालाप जाता आणि ज्या प्रमाणे हे न्यूज पावता ते खंयच्याच संभ्रमान रावचे न्हय आणि स्पष्टपणान भारतीय जनता पार्टीची भूमिका कितें आसा आणि जे आरोप केल्ले आसात त्या आरोपाक कितें तथ्य आसा हें समजावून सांगपा खातीर आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. पहिले म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सांगेचे मंडळ हे आयज हांगा आपल्या संपूर्ण ताकदीनिशी ह्या निवडणुकीन उतरले आसा आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी परत एक फावटी सांगे मतदारसंघात आपलो उमेदवार निवडून हाडटले आणि गोंयाचेर भारतीय जनता पार्टीचेच राज्य येतले. डॉक्टर प्रमोद सावंत अत्यंत बरे तरेन अत्यंत कार्यक्षमतेन आयज गोंयची धुरा वाहतना दिसतात आणि फुडली जे येणाऱ्या काळान भितर भारतीय जनता पार्टीच एक आमचे बरे प्रशासन बरे सरकार बरे गव्हर्नन्स ह्या स्टेटीक दितले. पयली जी सभा जाली ताचे पयलींचे हांव सांगता भारतीय जनता पार्टीन आतापर्यंत जिल्हा पंचायतीन अभूतपूर्व असे यश मेळ्ळे. प्रचंड अशी आघाडी घेऊन 50% वोट्स आम्ही घेऊन आमचो सुरेश केपेकार जिल्हा पंचायत श्रीवण मतदारसंघातल्यान निवडून आयलो. ताच्या नंतर जाल्ल्या आमच्या नगरपालिका सांगे नगरपालिका निवडणुके भितर आमचे पॅनल निवडून आयले. आयज नगरपालिका भारतीय जनता पार्टीची आसा. हाच्या उपरांत ज्यो घडामोडी ह्या निवडणुकीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान घडटात त्यो तुम्ही पळयतात. आमकां कोणाचेर आक्षेप ना. जे कोणी हांगा कार्य करतात आणि जांकां उमेदवारी मेळपाची शक्यता आसा तांणी जरूर आपलो प्रचार प्रसार करचो मतदारा कडेन संपर्क करचो प्रचार सभा आयोजीत करच्यो ताचेर आमचो आक्षेप कांयच ना. पण ज्या रितीन परची सावित्री कवळेकरांची जी प्रचार सभा सांग्यार जाली आमकां ताचेर देणे घेणे काय ना. ते लोक खंयच्यानी हाडूं ते वक्ते खंयच्यानी हाडूं ते वक्ते एकच आमी म्हणटात की तुम्ही संयमान वागात. खंयच्याय तरेचे आरोप करता आसतना ताची पडताळणी करून पळोवपाक जाय. तातूंत भितर जनतेक ते पडटले काय ना ते पळोवपाक जाय आणि अशा हीन पातळीचेर राजकारण फक्त मतदार एकठांय करपाक जाय आणि कोणाचेर तरी इम्प्रेशन घालपाक जाय म्हणून करचे न्हय. तातूंत कितें तरी तथ्य आसचें. म्हणूनच आयज ज्या प्रचार सभा ही आपल्या मतदारांक आपली ओळख करून दिवपा खातीर आसता. आपणे पयलीं केल्ले कार्य जनतेक समजावून सांगपाचे आसता. आपले ह्या सांगे मतदारसंघा खातीर आपले ध्येय कितें आसा आपण कितें करतले हांचे जी कामां जाली ना लोकांक कशे पर्यंत पावतले आपले प्रोजेक्ट्स कितें आसतले आपले विजन कितें आसतले आणि सांगे मतदारसंघ 5 वर्सां नंतर आपल्या आमदारके खाली आपण कितें करपाक सोदता हाचे एक ब्रॉड आयडिया लोकांक मतदारांमध्ये दिवपाची आसता. पण पयर जे प्रचार सभेत जाल्ले आसा एकूणच प्रकार अत्यंत किळसवाणो असो जाल्लो आसा. आमी कित्याक लागून म्हणटात आमी हाजेर केन्नाच
आमच्या खंयच्याय प्रचार सभेन आमच्या खंयच्याय बारीकशा कॉर्नर मिटिंगेन आम्ही सांगे मतदारसंघातल्या किंवा हांगा उमेदवाराच्या विशीं एक केन्नाच वाईट शब्द काढला जर जायत कोणी आमकां दाखोवचो. पण आम्ही गेले ते एक वर्ष पळयत आसात की वैयक्तिक स्वरूपाचे हीन पातळीवेले आरोप वारंवार भारतीय जनता पार्टीच्या प्रामाणिक निष्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्त्यांचेर जायत आसात. सुभाष फळदेसायाचेर वैयक्तिक स्वरूपान ज्या हीन पातळीचेर जाता ताचो आमी निषेध करतात. आणि हे सांगपाचे फाटलें कारण कितें, पयर ह्या सभेन साधारण 15-20 वक्ते उलयले आणि त्या प्रत्येक वक्त्याच्या तोंडान सुरवात ती सुभाष फळदेसायाक लाखोली गाळी घालता आसतना दिसतात आणि शेवटाक सुभाष फळदेसाय कोणतरी गुंड झुंडशाही कोण राक्षस क्रूरकर्मा अशे पद्धतीचे जे स्वरूप तुम्ही दाखोवपाक सोदतात ताचो आम्ही निषेध करतात. खंयचे कसलेच तातून भितर तथ्य नासतना आमचो सहभाग खंयच्याच गोष्टींक भितर नासतना तुम्ही हे म्हणजे विनाकारण अशे बिनबुडाचे आणि बेशूट आरोप करीत आसात. आयलोच वक्तो म्हणटा की सुभाष फळदेसायान आपल्याक इतकी दादागिरी केली, गुंडगिरी केली, हांगा तो क्रूरकर्मा, तो राक्षस, ताका सोपोवपाक जाय, एक तर आमी सोंपतले नाल्यार तो सोंपतलो. म्हणजे राजकारण हे आज युद्ध म्हणजे हे युद्धाचे स्वरूप अशें कित्याक तुम्ही हाडटात. आम्ही सगळे आमचे कार्यकर्ते संयमान वागतात. आम्ही विनम्रतेन प्रार्थना करतात आमच्या सगळ्या विरोधकांकडेनी ही जी निवडणूक आसा आम्ही आमच्या स्वबळाचेर स्वकर्तृत्वाचेर आणि आपल्या कार्यक्षमतेचेर जिखून येवची. म्हणूनच पयर जेन्ना सभा जाली ते प्रत्येक वक्त्यान आमच्या प्रामाणिक निष्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्त्यांक दुशणा देत ते म्हणतात की भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात ते अजूनपर्यंत भारतीय जनता पार्टीन आसात ते कित्याक गू खावपाक रावले, म्हणजे कोणाक पसून ते शब्द बरे दिसनात. आतापर्यंत प्रामाणिकपणान जे भारतीय जनता पार्टीन भितर संघटने भितर सांगे मंडळा भितर कार्यकर्ते आसात ते गू खावपाक रावले, ते आमकां शोभा दिना. दुसरी गजाल आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रामाणिक कार्यकर्ते एकत्रितपणे संघटनेचे काम करतात ती पिकेवेली शेवणी म्हणतात. हे कितपत हे आसा. गेले 20-25 वर्सां आमचे हे सगळे कार्यकर्ते एकजुटीन आसात. आयज आमी माचयेर आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे भितर माजी आमदार वासुदेव भाऊ मेघ गांवकर आसात, आमचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य रिवण जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर आसात, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बायो भांडारी आसात, आमचे राजेश गांवकर जनरल सेक्रेटरी मंडळाचे आसात, आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष प्रज्योत गांवकर आसात. आम्ही केन्नाय कोणाचेय अशी वैयक्तिक स्वरूपान आणि कोणाक गुंड राक्षस अशें कितें म्हणलेले आसा काय कितें, कोणाचेर आरोप केला काय कितें, केन्नाय कोणाकय कसलेंय कार्य करता आसतना अडवणूक हाडला काय कितें, ह्या बरोबर न्ही आमी ताचो तीव्र शब्दान निषेध करतात. दुसरी गजाल आसा सभेच्या ठिकाणाचेर खंयच्यान बसी आयिल्ल्यो खंयच्यान लोक आयिल्ले आमकां काय पडून वचूना. तुमकां लोकांक दाखोवपाक जाय की इतली गर्दी जमयली, ती गर्दी खंयच्यान हाडली, कित्या खातीर हाडली, कशा स्वरूपान हाडली, कोणाक पयशे दिले गेले, आमी ताची विचारपूसय करना, तो आमचो प्रांतच न्हय. आमी इतकेच म्हणटात की सभा जाले नंतर कोणतरी 4 युवक येतात आणि ते पैशांची मागणी करतात अशें आमकां व्हिडिओ क्लिपांतल्यान दिसता. आणि तुम्ही सांगतात की सुभाष फळदेसायान पोलीस स्टेशनाचेर विचारपूस केली, अजूनपर्यंत झगडी झाली ना काय म्हणून. परत तुम्ही म्हणतात की त्या जे 4 जण येऊन ठीक केली तरी गडबड करताले तांकां तुम्ही धरलो, तांकां चोप दिलो आणि त्याच्या नंतर ताणी सांगले की आमकां सगळ्यांनी सुभाष फळदेसायान ह्या मिटिंगेक गोंधळ घालपा खातीर धाडल्यात. तुम्ही म्हणतात की सगळ्या लोकांनी तांकां धरले, पकडले आणि तांकां मार दितकच ताणी सांगले सुभाष फळदेसायान आमकां ह्या ठिकाणाचेर धाडल्यात. आता जो व्हिडिओय आसतलो तुमकां ते प्रसिद्ध करा आनी सुभाष फळदेसायान धाडला म्हणून. दुसरी गजाल सांगता तुम्ही पोलीस कंप्लेन केली म्हणतात. पोलीस कंप्लेन केली जर जाय तुम्ही हे तुमच्या हातान भितर जे कोणी गोंधळ घालपाक आयिल्ले भुरगे म्हणजे आमी ते गुंड, त्या गुंडांक तुम्ही पोलिसांच्या स्वाधीन कित्याक केले ना. तुम्ही धरून तांकां मार चोप दिले नंतर ते सुभाष फळदेसायचे नाव घेतात. एक आयती संधी तुमकां आसली की तुम्ही पोलीस स्टेशनाचेर व्हरून त्याच्यात पुराय इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आशिल्लें. आमी मागणी करतात आता
आणि हातून भितर एक कदाचित तुमकां आता जे व्हिडिओ फुटेजेस आसात, तुम्ही म्हणतात क्लेम करता व्हिडिओ फुटेजेस आमचे आसात, तांकां आमी वळखतात, ते नावेलीच्यान आयले, तांचे पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्या. हांव मागतां आमचे सगळे पोलीस PI आसतले किंवा तांचे वरिश्ठ आसतले, हांकां ताबडतोब तुम्ही ताब्यात घ्या, हांची चौकशी करात. जेन्ना सुभाष फळदेसायाचें नाव घेतलें म्हणटात जाल्यार तुम्ही हें करपाक जाय. हांवें विचारलें की अशी कितें कंप्लेन पोलीस स्टेशनाचेर आयला जर जाय, पोलीस स्टेशनाच्या सुत्रानुसार हांवें पुराय ताची चौकशी केली की खंय कितें. ते म्हणटात एक फोन पसून आमकां करून विचारलें ना की हांगा गडबड जाल्ली आसा. जाल्यार तुम्ही हे जे पळय 4 जाण येवन हांगा गडबड केली, गोंधळ घालो, कदेलो मोडले म्हणटात, जाल्यार ताका तुमच्या तावडींतल्यान तुम्ही कित्याक सोडलें. पोलीस स्टेशन अवघे 100 मिटराचेर आसा. उलो मारल्यार पोलीस स्टेशनाचेर कळटा. येवपाक फक्त अर्द मिनिट लागतले ह्या पोलीस स्टेशना वयल्यान सभेच्या ठिकाणाचेर येवपाक. जाल्यार तुम्ही मुद्दाम जावन तुम्ही हाडटात, तुम्ही मोडफोड करतात. तुमकां सुभाष फळदेसायाच्या विरोधान कसलीच गजाल उलोवपाक मेळना. तुम्ही म्हणटले फक्त दादागिरी करता, गुंडगिरी करता, तो राक्षस आसा. जाल्यार आयज ह्या 10 वर्सां भितर हांव सांग्या भितर आसा अशें एकाय मनशान येवन सांगचे की आपल्या कडेन सादी ताणें दादागिरी केली किंवा गुंडगिरी केली, खंयच्या स्वरूपान केले हेय तुम्ही सांगचे. आणि ही सगळी गुंडगिरी करता जर जायत म्हज्या नेतृत्वाखाली आम्ही जिल्हा पंचायतीची निवडणूक प्रचंड बहुमतान जिंकली. आम्ही पालिका निवडणूक आमच्या सांगेची प्रचंड बहुमतान जिंकली. लोक आमच्या बरोबर रावताले कित्याक म्हणून जे प्रत्येक ठिकाणाचेर म्हणजे कसलेय काम करपाक गेले जर जाय सुभाष फळदेसाय आमकां आडायता. कांय ठिकाणाच्यो तांच्यो बसी थंय वेळेर पावल्यो ना जाल्यार तुम्ही त्या गांवांत वचून प्रचार करतात की सुभाष फळदेसायान वाटेर रावन बसी आडायल्या. अरे बाबांनो, हांव ह्या सभेच्या ठिकाणाचेर हांव नेतुर्ली गांवांत आसा. हे नेतुर्ली गांवांत फोनय लागना. अशा प्रसंगाचेर हांव ही इन्स्ट्रक्शन खंयच्यान दितलो. तुम्ही पळयात म्हजे 3 मिटिंगो त्या दिसाक नेतुर्ली जाय. म्हाका हांगा प्रचार सभा हे काय ना, आमी आमच्या कार्यान भितर मग्न आसात, संघटनेचे कार्य करतात. म्हणूनच हांव हो व्हिडिओ आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा ती इतक्या खातीरच घेतिल्ली आसा की सांगेच्या लोकांक विनाकारण संभ्रमान पडचे न्हय. जर म्हजेर जर आरोप जाता जर जाय जाल्यार पोलीस स्टेशनाचेर सादी कंप्लेन जावपाक जाय आशिल्ली. तुमच्या हातान आशिल्ले जे 4 गुंड जाणी सभेस्थानी गडबड गोंधळ घातलो ते तुमच्या हातान आशिल्ले तुम्ही सोडून कित्याक दिले. हाचे वेल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता, हे तुम्ही घडोवन हाडिल्ले ही नौटंगी आसा, हे नाट्य आसा आणि तुम्ही सुभाष फळदेसायाक बदनामी करपा खातीर केल्या. जाल्यार म्हाका सांगा, तुमचे कडेन व्हिडिओ लोक तुमचे आशिल्ले, व्हिडिओग्राफर तुमचे आशिल्ले, तुम्ही तांची तोंडां सोडून फक्त पांय कित्याक दाखयतात लोकांक. तोंडां आसा तो व्हिडिओ तुम्ही धाडात जो तुमचे कडेन स्वरूपान आसा. तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ जेन्ना तुम्ही तांकां चोप दिवन तांच्या तोंडाच्यान वदून घेता तेन्ना तुम्ही व्हिडिओ काडलो ना जाल्यार तो पांय सकयले ती तोडमोड करता आसतना तांचे पांयच कित्याक दाखयतात. हे एक कटकारस्थान आसा. हे सोची समजी म्हणजे हे आसा, नौटंगी आसा. तुमकां खबर आसा की हे कार्य केले नंतर आमकां खंय तरी सहानुभूती मेळटली. सहानुभूती करपा खातीर दुसऱ्याच्या या चारित्र्याचेर, दुसऱ्याच्या या सगळं वैयक्तीक अशे आरोप तुम्ही करचे न्हय. आणि अशी भाषा आमच्या प्रामाणिक कार्यकर्ते अजूनपर्यंत या पक्षाकडे 25 वर्सां आसात, तांकां खंय पिकेवेली शेवणी हांकां बरें पडलेले आसा हे करचे न्हय. हांव इतकेंच म्हणटा, तुम्ही सगळे कार्यकर्ते जे म्हजेर आरोप करताले ते 9.5 वर्सां 10 वर्सां म्हजे घरान भितर 12-14 तास उरताले तेन्ना तुमकां केन्नाच दिसलें ना की सुभाष फळदेसाय हो गुंड प्रवृत्तीचो, ताका आमी पयलींच पयस करपाक जाय. एखादे म्हणटा हांव एक फर्स्ट टर्म गेले, तुमकां कांय कळ्ळेना. सेकंड टर्माक हांव आमदार ना जालो तेन्नाय तुम्ही आता 4.5 वर्सां म्हजे बरोबर रावतात. हाचो अर्थ कितें? फक्त 3 महिन्या खातीर सुभाष हो वायट कसो जावपाक शकता? आणि आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आशिल्ल्या कार्यकर्त्याचेर तुम्ही हो बेछूट आरोप कसो करतात की तुम्ही कित्या खातीर कितें खावपाक रावल्ले आसात? हांव ते परत शब्द तोंडान घेना. प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या मतदारान आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी विचारपाक जाय की आम्ही ज्या पक्षान भितर आतापर्यंत कार्य करीत आयले आसात त्या खंयच्या अर्थान आम्ही कितें खावपाक रावल्ले आसात म्हणून, आणि तुम्ही पहिले कितें खाताले. म्हणूनच आयज एकच हांव विनंती करता, हाजे नंतर हाजेर कितें रिप्लाय येता आमकां वेळ ना आणि हे हो आमची इच्छाय ना की कोणाचेर आरोप करप. आमी पूर्ण संयमान
आणि पूर्ण विनम्रतेन आमच्या मतदाराकडे वतले. आमच्या मतदारांक खबरही आसतली. फक्त स्पष्टीकरण इतक्या खातीरच दिता की एक न्हय, दोन न्हय, 50 व्हिडिओ तुम्ही एका फाटल्यान एक काढीत आसात, आमची बदनामी करीत आसात. लोकही संभ्रमान पडटले की सुभाष फळदेसायाचो तातूंत भितर आस्पाव ना जर जाय जाल्यार तो स्पष्टपणान मुखार येवन जनतेक कित्याक सांगना म्हणून एक बारीकसो प्रयत्न आसा. हाच्या फाटल्यान म्हजी जे कितें बदनामी जातली ताका हांव परत प्रत्युत्तर दिवचो ना. म्हजे वतीन म्हजे मतदारसंघातले कार्यकर्ते आपल्याक शक्य आसा त्या प्रमाणे उत्तर दितले. हाचो अर्थ असो न्हय आमी मार बडव किंवा गुंडगिरी ह्या हातून वचचे ना. आम्ही क्लियर टाइम आमचे मॅन्डेट जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार कोणी आसूनी तांच्या वडच्यान दवरतले. भारतीय जनता पार्टीक ह्या मतदारसंघांतल्यान परत एक फावटी गोंय सरकारा भितर आमदार निवडून दितले. आणि परत कोणी अपेक्षा करची न्ही म्हजेर कसलेय स्वरूपाचे आरोप जाले किंवा आमच्या कार्यकर्त्यांचेर जाले. आम्ही संघटन कार्या भितर पूर्णपणे झोकून दिल्ले आसा आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा, 100% खात्री आसा की मतदार ह्या वेळार शुद्ध झाले आसात. एक वेळ चूक ती जाल्ली आसा ती परत करचे नात. परत हे व्हिडिओ कोण खंय करता आसतना काम आडावन दवरता, कोण खंय तरी खंड घालता, ह्या गोष्टींचेर आम्ही विश्वास दवरचे ना अशें मतदार सांगतले आणि मतपेटींतल्यान तांकां योग्य ते प्रत्युत्तर मेळटले इतकें सांगता. दुसरी जी गजाल आसा जे आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष हे नात्यान हांव तुमकां एक प्रेसाक सांगपाक सोदता की जी पयर सावित्री गोळेकारांनी जी जाहीर सभा जाली ते सभेक आपले विजन फुडें दवरनासतना एक ठरावीक आमचे कार्यकर्त्याचेर म्हणजे तेजेर आरोप करप हो योग्य ना. आनी तितूंत भितर सारकें नीच दर्ज्याचें राजकारण करप हे आम्ही सगळ्यात केन्नाच पळयना. फर्स्ट टाइम गेले 30 वर्सां हांव काम करता भारतीय जनता पार्टीचे. ते 30 वर्सांक हांव पयलेच फावटी नीच दर्ज्याचें राजकारण पळयता. हेच्या फुडें करचें न्हू आनी आमच्या कार्यकर्त्याचेर अशे आरोप करचे न्हू की आमकां टायम ना. मेन म्हणल्यार टायम ना आनी त्या टायमा भितर आमची आनी कितलीशीं घरां गांव आमची भोंवपाची उरतात आनीक टायम वेस्ट जाता. जे कॅन्डिडेटान आपूण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता जाल्यार आपले फुडली विजन दवरचें, प्रोग्रेस फुडल्यान दवरचो आनी तेजेर चड भर दिवची, दुसऱ्याचेर टिका करची परस. इतलेंच आमचें म्हणणें आहा. आनी हेचे फुडें आमी तेजेर आनी भाश्य करपाक सोदनात आनी रिप्लाय दिवपाक ना. आमकां टायम ना. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आमचे सगळे मानेस विषय एकच आसलो की फाटली जी आमची जी जाहीर सभा सावित्री गोळेकर हांची जाल्ले कडेन आसा ते जाहीर सभा अशें हांव गृहीत धरना. कोणी आपल्याक जशें पडटा आपल्याक पडटा ते भशेन आपल्यान खंयच्यान लोक हाडचे जमयचे आपले कडेन राजकारण करचें. पूण जी जाहीर सभा आसली ती फक्त लोकांचेर विरोध करपाची ही जाहीर सभा आसली. जे विजन सांगे म्हणून एक फाटल्यान जो बॅनर लायलो ते विजन सांगेचें विजन कितें, आपलो उमेदवार आसता ताका आपल्या खात्री आसता आपूण जिखतलो म्हणून ते वेळाचेर लोकांक संबोधीत करप आसता की आपूण कितें करतलो. हे फाटले 4 वर्सांक कशें स्थानीक आमदार आसता कमी पडला त्या माध्यमांतल्यान आपूण फुडें कितें करतलो आनी ह्यो गोश्टी आपल्या उमेदवारा मार्फत सगळ्यांनी आपल्या उमेदवाराच्या बाबतींत सांगप आसता. पूण जी 7-8 जे वक्ते जे पयर उलयले ते हांगा आरोप सभा जावन गेल्ले कडेन आसा. प्रत्येकान हे फक्त आरोप करपाचो की सुभाष आसलो किंवा सुभाषा कार्यकर्ते आसले आनी सुभाषाचे बरोबर आसते कितें खूब खावपाचे पण पिकेवयली शेवणी अशे नीच दर्जाचे जे पळय टिप्पणी आमचे गेल्ले कडेन आसा त्या बाबतींत हांव तेंचेर निशेध करपच निशेध करताय बी. पण आमकां असली राजकारण हे पातळीचेर राजकारण आमी करपाक नाका कारण आमी करचेय बी ना. त्या वेळाचेर हांव ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक सांगपाक सोदता की कोणीच हेजेर हे करप ना, कोणी तेजेर तांकां प्रत्युत्तर दिवप ना. आमचें जें प्रत्युत्तर आसतलें तें आमच्या इलेक्शनाक आसतलें. मतदान पेटींतल्यान आमी प्रत्युत्तर दितले. कोणी आमचे कितलेय आरोप करूं जाल्यार आमी ते हें करचे ना. पूण हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता आमचे म्हाजे आमदार आनी एसीचे वायस चेअरमॅन सगळे ह्या बाबतींत उलयले कडेन आसात. पूण हांव एकूच सांगपाक सोदता की जी प्रचार सभा जाला ती जाहीर सभा जाला ती विरोधी सभा अशें हांव गृहीत धरता. कारण प्रत्येक मनशान जे उलयलां फक्त सुभाषा विरोध आनी तेजे काही कार्यकर्ते आसा तेंचे विरोध आनी त्या कार्यकर्त्यांक तेंणी संबोधीत केले आसा पिकेवली शेवण्या ना तरेचे जे वर्ग तेंका यूज केले कडेन आसात तेंचो हांव निशेध करता.
आणि सगळे आमचे परत एक फावटी कार्यकर्त्यांक सांगपाक सोदता की आमचे जे कार्यकर्ते आसात भारतीय जनता पक्षाचे ते प्रामाणीक कार्यकर्ते आसात आणि प्रामाणीक कार्यकर्ते भारतीय जनता बरोबर आसतले, भारतीय जनता पक्षाक मतदान करतले आणि आपले काम जे आसा ते जोमान चालू दवरून येणारो मतदारसंघ भारतीय जनता पक्ष आसतलो आणि आमी जिखतले ही आमकां खात्री आसा. हांव सुरेश केपेकार, जिल्हा पंचायत सदस्य निवड मतदारसंघ. एकूच विषय सांगपाक सोदता. सांगे मतदारसंघ हो भाजपचो बालेकिल्लो आसा आणि हो भाजपचो बालेकिल्लो आसा हे गेल्ले वेळाचेर जे जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्लें ह्या इलेक्शनाक दिसून येतालें. कारण ह्या इलेक्शनाक ज्यो 5 पंचायती आसल्यो रिवण मतदारसंघात, ह्या 5 पंचायतींनी बरेपैकी लीड जी आसा ती आमकां त्या इलेक्शनाक मेळ्ळी. त्या बरोबर सायडींच्यो 2 पंचायती आसात, एक कावरी किल्ला आणि एक मळगणे पंचायत. ह्याही पंचायतींनी, दोन्ही पंचायतींनी बीजेपी बरेपैकी लीड मेळ्ळी आणि त्या खातीर दोन्ही जिल्हा पंचायत मेंबर बरे मताधिक्यान जिखले. ताचे नंतर जे म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन जाल्ली पळय त्याही इलेक्शनाक आमचे 6 उमेदवार जिखून आयले आणि बरे मताधिक्यान जिखून आयले. हेचो अर्थ इतलोच जाता की सांगे मतदारसंघ जो आसा हो मतदारसंघ खऱ्यांनीच म्हणजे भाजपचो मतदारसंघ आसा आणि भाजपचे बरे कार्यकर्ते म्हणजे जे सुरवातेपासून जे प्रामाणिकपणे काम करणारे असे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघा भितर आसा. आयज जे म्हणजे ज्या पद्दतीन म्हणजे आरोप प्रत्यारोप ज्या पद्दतीन जाता हे खऱ्यांनीच बरें दिसना. असो हो मतदारसंघ नासलेलो आणि आमची बी इच्छा ना की अशा पद्दतीन हे इलेक्शन मुखार वयचे. इलेक्शन जर मुखार वयतलें जाल्यार बरेपैकी बरे रिलेशन बरे टर्मांनी इलेक्शन वचपाक जाय आणि ह्या मतदारसंघात तरी बरें वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन परत परत आरोप चालू आसात हे आरोप जावचे न्ही. फाटले दिसाक सुद्दां जे आरोप म्हणजे जाताले ते आरोप खऱ्यांनीच बरे आरोप न्ही. आमकां खात्री आसा की ह्या मतदारसंघात परत एकदा भाजपचे कमळ 100% जिखतले आणि परत फुलतले, दुबाव सुद्दां ना आणि ते जिखोवपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतले आणि ते कमळ आमी 100% फुलयतले. मागीर परचे जाहीर सभेक जी सावित्री कवळेकारांची जाहीर सभा आसली तितून भितर तुमचेर आरोप जाताले. हेजे पयलीं तेंची कॉर्नर मिटींग तुजेर आरोप जाताले आणि ही सभा ही तुजी खातीर स्पेशल जाली अशें दिसून येलें तें हें पळयत जाल्यार सिच्युएशन. आनीक काही कार्यकर्ते जे तुजे बरोबर आसले हे तुजेर मेन आरोप करताले. हेतून कितें फक्त सावित्री कवळेकाराक खंय तरी खूश करपा खातीर करताले काय तुका प्रमोट करपा करताले? हांव ताचेर विशेष भाश्य करना. ह्या सगळ्या जनतेक आनी सांग्यावेल्या मतदारांक खबर आसा की जे लोक म्हजे बरोबर गेले ते 10-11 वर्सां रावले ते अकस्मात 3 म्हयन्या भितर इतको दुश्ट हांव कसो जावपाक शकता हे तांचे मतदारांक खबर आसा की हाजे फाटलें कारण कितें आसा आनीक ताजे फाटलें करण कितें आसा. म्हणूनच आयज हे सगळें जनतेन ठरोवपाचें आसा. जर हांव खऱ्यांनीच वायट आशिल्लें जर जायत जाल्यार 3 म्हयन्याकच वायट आसपाक शकना. हांव तुमकां जाय जर जाय तांचे मार्फत म्हज्या कार्याची प्रशंसा करपी सगळे व्हिडिओज तुमचे मुखार पूण आमकां हो ह्या कामा खातीर वेळ दिवचो ना. आमचे तूं सकाळी पयलें जर जाय म्हजो टायम टेबल सकाळचे 6:30 7 सुरू जाता लोकांची. हे सगळें सोडून आयज वेळ काडून आमी पत्रकार परिशद घेतल्या. परत परत पत्रकार परिशद घेवपा खातीर आमकां जनतेचो टायम पेड्यार करपाक नाका. हे प्रत्येकान समजूपाचें की हे जे आरोप आसात आनी म्हजे कार्यकर्ते जे गेले ते म्हाका दिसता की 12-14 तास म्हजे बरोबर रावताले तेच आज उलटे कित्या खातीर जाल्यार तें कळून घेवपा सारकी गोश्ट आसा. दुसरो जो आरोप केल्लो तेणी की तुमी खंय मेसेज केली सगळ्या लोकांक की हे मिटिंगेक येवपाक जायना म्हणून आनी सेकंडली आसा ती झाडां खंय तुमी मारून घालपाक प्रयत्न केलो की लोक पावपाक जायना म्हणून. हे कितें पद्दत आसा? म्हाका खंय झाडां मारून घालपाचो प्रयत्न केलो आनी खंयचेय ह्या सांगेवेल्या एका मतदारान सांगली म्हाका एका तांच्या सभेन येवपाक इच्छूक आशिल्ल्या खंयच्या एकट्यान एक ऑडिओ किंवा व्हिडिओ करून धाडून न्ही की आपल्याक सुभाष प्रदेशान सांगले ह्या मिटिंगेक वचनाका कळ्ळें न्ही. किंवा एक खंय तरी झाड न्ही एक ताळो मोडून खंय रस्त्यार उडयलो जाल्यार सांग न्ही. हांव फुडें राजकारणच करना. एकट्यान सांगली म्हाका खंयचेय बदल. आतां हांवें जर 1000 2000 3000 म्हज्या संपर्कांतल्या लोकांक सांगले जर जाय जाल्यार कोणी मुखार येवन सांगू न्ही की सुभाष प्रदेशान मिटिंगेक वचपाक परावृत्त केले. खंयच्या तरी गांवांत वचून मिटींग घेतली खंयच्या तरी कोणाक धमकायलो जाल्यार सांग न्ही. हे जे आरोप आसात हांव तुमकां एक सांगता की ज्या झाडाक बरी आंब्याची फळां लागतात ताजेर फातर मारीत सगळेच मारतले. ज्या आंब्याक कसलेच कांयच ना पाना शिवाय ताजेर कोण विनाकारण फातर मारतले. म्हणजे हाजो अर्थ ज्या रितीन ते म्हजेर तुटून पडटात सगळे पार्टी पडटात
हातून एकच आसा की सुभाष फळदेसाय हो प्रमुख जिखून येवपाचो कॅन्डिडेट, ताका कसो सकयल ओडपाचो ह्या प्रयत्न आसा निश्चितपणान. सुभाष सांग्यार भारतीय जनता पक्षाचे 2 गट जाल्ले आसा अशें पयरच्या सभेंतल्यान सावित्रीच्या सभेंतल्यान दिसून येयलें. तुमकां तेचेर कितें म्हणपाचें आसा? 2 गट जाल्ले आसा तेचे. भारतीय जनता पार्टीन बिलकुल 2 गट झाले ना. सांग्यार खुबशे गट जाल्ले आसा. विविध पक्षाचे, विविध पार्टीचे, विविध उमेदवारांचे आपल्या स्तरावेले गट जाल्ले आसात. पण भारतीय जनता पार्टीन मुळातच फूट ना. भारतीय जनता पार्टीचे संघटन हे पूर्णपणे मजबूत आसा. पक्षाचे कार्य करत असताना कांय कार्यकर्ते मदीं वतात. जशे झाडाची पानां मातशी एक गळटा आनी एक परत नवी कोमरी येता तशें जायत आसा. एक हांगा सांग्यारच न्हय तर सगळे संपूर्ण हो एक नियमच जावन आसा. कळ्ळें न्ही. काय मतभेद आपल्या मदीं जातात ते म्हजे विशय आसतले, दुसऱ्या विशय आसतले, तेन्ना हे साहजीक आसा. पण अशे गट म्हणटा तेन्ना ना माजी अध्यक्ष जो आसलो तेणे आपल्या हितून उतरांनी ताणें सांगलेलें आसा की 2 ग्रुप जाले म्हणून सांग्यार. हे 2 ग्रुप आनी फूट काड निवडणुकीचेर परिणाम जातलो असो दिसता तुमकां? म्हाका दिसना बिलकुल जायना. आयज आमी पळयतात की एखादे वेळ फूट जाल्ली, 2 गट जाल्ले, ही जी गटबाजी करपाचे प्रयत्न खूप मोठ्या प्रमाणात जातात. तुम्ही पळयतले दुसरी जेन्ना सभा येतली तेन्ना आमी आमचे कार्यकर्ते स्वताहून कशे येतले. आमची रॅली तुम्ही पळयली आसा. एक दिसा भितर म्हणजे 48 आवर्सां भितर आमी जस्ट मेसेज दिली आणि रॅलीक 100,000 मोटरसायकलीची रॅली तुम्ही पळयली आसा सगळ्यांनी. आमकां कार्यकर्त्यांक हाडपा खातीर विशेष प्रयोजन करचे पडना. कारण भारतीय जनता पार्टी ह्या कार्यकर्त्यांच्या मनान आसा आणि ते स्वखर्चान या सगळ्या कार्यक्रमात उपस्थिती लायतात. आणि दुसरें म्हणजे सावित्री कवळेकर ही भारतीय जनता पक्षाची महिलांची उपाध्यक्ष जाल्ली आसा आणि पयर तेंच्यांनी अशी सभा घेवप आणि जे माजी आमदार तशेंच जे कार्यकर्त्याचे हे आसतात तितून भितर आरोप केलो तेंच्यांनी तुमचेर. तुमी बीजेपी शिष्टमंडळा कडेन तक्रार बीन कितें केल्ली आहा? योग्य वेळार योग्य भारतीय जनता पार्टीचे जे प्रदेश किंवा राष्ट्रीय जे नेते असतात ते योग्य वेळार योग्य दखल घेतले. आमकां पूर्ण विश्वास आसा कार्यकर्त्यांचो कसलोच ते भंग करचे ना. आमी आमची एक शिस्त आसता आणि त्या शिस्तीच्या चौकटीत बसून आमी काम करचे आसा. जे कोणाची बेशिस्त आसा, शिशुपालाचे 100 अपराध जाता म्हणल्यार श्रीकृष्ण ताका माफ करीत रावलो. अजून पर्यंत संधी आसा आणि ज्या वेळार निर्णय घेवपाचो आसा तो कठोर निर्णय जातलो. दुसरी आसा तुम्ही केप्या 2 वेळा अध्यक्ष उरल्यात. तुमचे समर्थक केप्या मंडळाचे अध्यक्ष समर्थक तुमचे खूप असतात. सो ही रायवली केपेच्या लायल्यात तुम्ही कशी पळयतात? ही रायवली कशी पळयतात तुम्ही? पहिले म्हणल्यार म्हजी कोणा कडेन रायवलरी ना, एनिमिटी ना. एखादे वेळ कोणाकय म्हणजे एकतर्फी रायवलरी आसपाक शकता. म्हजे कडेन कोणाचे हे ना. हांव इतक्यात तुम्ही प्रश्न विचारून हांव केपें मतदारसंघाक सुरवातीचो कार्यकर्तो, मंडळाचोय 2 फावटी अध्यक्ष जाल्लो आसा. केपें मतदारसंघातल्या कांय भागांत विलेज पंचायतींनी हांव जिल्हा पंचायती सदस्य जालो. हांव पंच म्हणूनय निवडून आयलो आणि गेली 30 वर्सां हांव राजकारणां भितर आसा. इतकेच की केपें मतदारसंघाचे हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना केपें मतदारसंघान भितर आमचो आमदार नाशिल्लो. त्या वेळार बाबू कवळेकर काँग्रेसीचो आमदार आशिल्लो. त्या वेळार पक्षान म्हणजे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका एक जबाबदारी दिल्ली की केपेंचो प्रभारी म्हणून पुरे कार्य करपाचे. कारण केपेंचे जे आमचे स्वाभिमानी कार्यकर्ते आसात ते कोणाच्या वळचणनी वचचे न्ही म्हणून आमकां पंचायत इलेक्शनात म्हजो चेहरो मुखार दवरताले. आमच्या नगरपालिका निवडणुकीत आमकां कार्य करपाक लायताले. खंयच्याय निवडणुकीत या सगळ्या निवडणुकी भितर एक भारतीय जनता पार्टीचो इमानदार आणि सेवक म्हणून हांवें ती म्हजी भूमिका बजावली. त्या वेळार एखादे वेळ आजचे उपमुख्यमंत्री आसा तांकां ते त्या वेळावेळी एखादे वेळ तांकां खंय तरी मनान आसतलें की सुभाष फळदेसायान आपल्याक त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी तर्फे खूब विरोध केल्लो आणि आपल्या कार्यकर्त्यां मदीं निवडणुकीच्या समयाचेर आमचे विरोधान ते वावुरताले. आणि एखादे वेळ ती दुश्मनी आसा जर जाय ती दुश्मनी आयज सांग्यार म्हाका भोगची पडटा. म्हाजी तयारी आसा. केपेंचे कार्यकर्ते जाणात आयज जे म्हजेर संकट येता किंवा आयज जो अटॅक म्हजेर जाता तो केप्याक हांवें गेले ते 5 पयलींच्या टर्मांतल्या 5 वर्सां जे भारतीय जनता पार्टीचे निस्वार्थीपणान कार्य केल्ले. आमच्या केपेंचे जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात तांची ही जी हे आसा आमचे संघटन मजबूत करपा खातीर कार्य केल्ले ताजे खातीर एखादे वेळ आरोप जातले. आनी 2 म्हयन्यांनी कळटले की कोणाची म्हणजे कितें परत म्हाका केपेंचे कार्यकर्ते मानतात ते.
दुसरी जी आसा तो भाजपाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो नवनाथ नायक एक काडपाक तुजो हात आसलो. सेकंडली आतां भाजपान बायो भंडारीक हें केला आतां ते स्वताच हें मानून घेतात की तो आतां तेंचो भाजपाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आतां रियल ब्लॉक प्रेसिडेंट कोण? जे संघटनेत काम करून आता आमकां जेन्ना आमची समिती म्हणजे प्रदेशाची जेन्ना अध्यक्ष स्वताच्या हातान ताका अध्यक्ष म्हणून जाहीर करता, ताजे सगळे फोटो प्रसारीत जातात, ताजे सगळे प्रेस रिलीज प्रसारीत जाता, पूण स्वयंभूपणी स्वताक अध्यक्ष म्हणटा जाल्यार आमी कितें म्हणपाक शकता? हांव इतकेंच सांगता की जर संघटन तांच्या हातान आसा जर जाय जाल्यार आयज संघटनेची जबाबदारी तांचे कडेन आसपाची. जर ते स्वता अध्यक्ष म्हणून आसा जर जाय जाल्यार पयर जी जाहीर सभा जाली त्या प्रचार सभेन भितर भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते कोण तरी येवपाचो, संघटन आमचे अध्यक्ष येवपाचे किंवा कोणी तरी तातूंत भितर दिसपाचो. तुमकां कोण दिसला थंय? मागीर खंयच्या आदाराचेर स्वताक प्रेसिडेंट म्हणटात? म्हाका आक्षेप ना, तो प्रेसिडेंट जालो, आमी ताच्या अंडर कामय केल्लें आसा. आनीक आतां बायो भंडारी दिल्लो आसा. 31 वर्सां पयलींचो कार्यकर्तो जाणे मुळावे थळावे काम करीत तो आयज ह्या पदाचेर पावला आसा, तो न्याय दितलो. उलयतना तुम्ही खूप फाटी म्हणला शिस्तीचो वापर केल्लो आसा. 2000 जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो काळ आनी आतांचो तुमी शिस्त म्हणला की सांग्यार जी शिस्त आमी पयल्या ह्या दिसांनी चल्ला सोशल मिडियाचेर आनी काणकोणाक 2 मतदारसंघ तरी लागींचे झगड्यो एकमेकां भितर आसा. तुमी आसा स्पोक्स पर्सन बीजेपीचे, ती महिला प्रेसिडेंट आसा, व्हायस प्रेसिडेंट आसा. काणकोणा इजिजन आसा रमेश थोडे पार्टीचे. हे झगड्या भितर खंय तरी पार्टी तुमची हायकमांड कमी पडटा की हांव वारंवार आयकलां की भाजपान शिस्त म्हण ती शिकची आमची कडल्यान बाकीची पार्टी अशें तुमची प्रवक्ते उलयता पार्टी प्रेसिडेंट. पूण सद्याचे 2 मतदारसंघ पळयल्यार तुमी खंय तरी जे डिमोरलायज करता तुमचे जे कार्यकर्ते आसा, कितें जालां पार्टीक शिस्त सांबाळपाची सद्याची पोझिशनाक ना? हांव तरी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी शिस्त आनी शिस्तबद्ध आतांय आसा. जेन्ना पक्ष वाडटा, जेन्ना पक्षान भितर अनेक आमदार जॉईन जातात, अनेक कार्यकर्ते जॉईन जातात, तांकां ह्या पक्षाची ध्येय धोरणां समजपाक कांय काळ वता. आयज हो जो आसा तो आमी तांकां परत आमचे भितर सांबाळून घेवन शिस्त आपोआप जो कार्यकर्तो भितर सरता 6 म्हयन्या नंतर एक शिस्तीचे धडे तांकां वतात आनी कालांतरान तो शिस्तबद्ध कार्यकर्तो जाता. सुरवातीच्या काळान भितर अशें तुमकां वयर वयर दिसतलें बेशिस्त चल्लेलें आसा, पूण निश्चितपणान सगळें व्यवस्थीत आनी शिस्तीन जातलें हाची पूर्ण खात्री आमकां आसा. प्रदेश समिती, केंद्रीय समिती हातूंत भितर हस्तक्षेप करतले. जे कोणी बेशिस्त तरी आसतना करता, परत परत समजावणूय करतात, तांचेर मागीर कारवाई निश्चित आसा. तिकेट कोणाक? सुभाष काय सावित्री? तिकेट जेन्ना हो अधिकार म्हजोय सांगपाचो न्हय, प्रदेशाचोय न्हय, आमची एक पार्लमेंटरी बोर्ड आसा तिकेट ठरोवपा खातीर. तो पर्यंत आमी ताचे वेट एंड वॉच करुया. तिकेट कोणाक ही तुमकांय खबर आसा, प्रदेशाकय खबर आसा आनी मतदाराकय खबर आसा, आनी कोणाक कळपा जाय. जर जाहीर फाल्यां तिकेट तुमकां मेळ्ळी आनी सावित्री निवडणुकीन देंवली जाल्यार तुमकां कितें फरक पडटलो तेजो? म्हाका बिलकुल फरक पडचो ना. केन्नाय कोणी ही लोकशाही आसा, आमी दडपशाही करनात. जरूर तेणे कॉन्टेस्ट करचें, कोणी कॉन्टेस्ट करचें, कळ्ळें न्ही? पक्षाचें चिन्ह हे त्या उमेदवाराच्या फाटल्यान आमी पूर्णपणान खंबीरपणान रावतले. कितें जालां सर, डेप्युटी सीएमाची बाय जेन्ना आमी पळयता गोंयचो डेप्युटी सीएम, तुमची आमचे सांगे मतदारसंघ ही धुसफूस पडल्या. हायकमांड सिरियस ना काय कितें? कित्याक डेप्युटी सीएमाची जेन्ना बाय येवन हांगा तुमची झगडी चलता, लोकांक खंय तरी मेसेज रॉंग वता की बाबा सीएम डेप्युटी सीएमाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे गोंय करता जाल्यार हे कितें चलना गोंयाक? तुमी हेजेर कितें म्हणटा? ताकाच हांव कंटिन्यू करता. तुमचो कंप्लीट नेतृत्व तुमी केप्यां दाखोवन दिला, प्रूव्ह केला, तुमचे कार्यकर्ते केप्यां भरपूर आसा. हेजो बॅड इफेक्ट बाबू कवळेकाराक पडटलो काय, तेच्या इलेक्शनाक पडटलो काय? हाचे जे एनालिसीस आसा ती पार्टी करतली, म्हाका ताचेर टिप्पणी करपाची ना. आनी तुमी म्हणटा की ही जी बेशिस्त चल्लेली आसा आनी कोणाचो कंट्रोल ना, अशें बिलकुल ना. आमची एक स्ट्रॅटजीज आसता, हाचे फाटल्यान एक राजकारणय आसा. आमी तुमकां स्पश्टपणान सांगता की सावित्री कवळेकर ह्या मतदारसंघा भितर अपक्ष रावल्यार पसून आमकां फरक पडचो ना. आनी पक्षाक खबर आसा जर एखादे वेळ पक्षाच्या शिस्तीच्या भायर वचून रावल्यार पसून तो आमचो फायदोच आसा. त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचे प्रदेश पळयता. एक लास्ट आतां जर तिकेट लास्ट तुमकां मेळ्ळें, तुमी जे आतां वातावरण निर्माण जालां, 2 ग्रूप जाले, तुमी ते एकजूट करपाक शकतले?
खूप मोठ्या प्रमाणाने एकजूट करपाक सोदतले जे संभ्रमान आसून थी गेल्ले आसात निश्चितपणान परत एक फावटी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करतले आनी एकजुटीन आमी काम करतले. ग्रामीण भागांनी फोटो दिसता बीजेपी भितर वाड्यांनी आमी जेन्ना भोंवतात आमी तरी नेत्रावळी जन आसा पंचायत वाड्या धरा नेत्रावळी फूट दोन बाजू जाल्ले आसा सावित्री आनी सुभाष हे खंय तरी मार वचपाचे हे सगळे पॅचअप जातले विदिन नेक्स्ट 15 डेज हे सगळे पॅचअप जातले. जर कोणाच्या मनात संभ्रम आसा जर जायत जाल्यार तो सगळो क्लियर जातलो. परत एक फावटी एकजुटीन सगळो मतदारसंघ आमच्या कार्यकर्त्या भितर कसल्याच प्रकारची फूट दिसचे ना. 2012 भारतीय जनता पक्षाचो मेन मुद्दो आसलो इलेक्शनाचो की फॅमिली राजवट खंय तरी बंद करप. आनी तुमकां कितें दिसता ह्या फावटी फॅमिली राजवट हे करून भारतीय जनता पार्टी डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकराक तशेंच तेजे मिसेसीक तिकेट दितली? हे वारंवार आमच्या प्रदेशान त्यांच्या मार्फत केल्ले आसा. हो अधिकार म्हजो न्ही की तिकेट कोणाक मेळटली फॅमिलीक मेळटली हाजेर हांव कांयच भाश्य करपाक सोदना. पूण ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन आपले जे कार्ड्स आसात ती ओपन योग्य प्लॅटफॉर्माचेर केल्ली आसा व्यासपीठाचेर केल्ले आसा आनी तातूंतल्यान नियम म्हणजे जे नियमान बसता ते सगळे व्यवस्थीत जातले. सर